ऑफर बी दिता आईच्या अक्षय तृतीयेच्या बरे मुहूर्ताक ताणें फुडें पावल मारिल्लें आहा. आतां दिपकान फकत ऑफिस रिलोकेट केला, पार्टी रिलोकेट करूंक ना. मांद्र्या आतां जो जी हवा मारल्या ताचेर अशें दिसता की पक्ष सोडून मांद्रेचो आमदार दुसऱ्या पक्षान वचपाक सोदता आनी ताका त्या पक्षान ओपोजिशन आहा. हांव डायरेक्ट आय एम कमिंग टू द पॉयंट, कित्याक मिटींग अरावंड द बुश करून कांय अर्थ ना. सगळे आमी हें करतात पक्षाच्या वतीन जेन्ना हांव चिंतता तेन्ना पक्ष फुडें वचपाक जाय, बरी धोरणां हातीक गोंयची गोंयाक एक बरो फुडार दाखोवपाक आमी यशस्वी जावंक जाय. हांगा ऑल्टरनेटीव कितें? ऑल्टरनेटीव असो आहा की एक रिजनल पार्टींतल्यान निवडून आयिल्लो मनीस मुखेलमंत्र्याक लागीं जाला आनी तो बीजेपीन वचूंक सोदता. ज्या बीजेपीक तोच एसेंब्लीन पॉयंट आवट करता की ह्या बीजेपीन गोंय काबार केलें, ह्या बीजेपीन रुपांतर जमनीचें करून भरमसाट होलसेल करून गोंयची कॅरींग कॅपेसिटीचेर विचार करनासतना आमचो गांव हो गांव उरचो ना हो सगळो भंय तो व्यक्त करता. जीत तशें पळोवंक गेलो जाल्यार ओपोजिशनान जें करूंक जाय तें थोडे भशेन तो करता. म्हळ्यार ताणें तें जस्टीस फेडरल लिबरलाचें बिलूय मूव केलें, आमी मूव केलें, ताणें मूव केलें. तो आतां सरकाराक सपोर्ट करता आनी मूव करता. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार इतले सरकाराच्या विरोधान जी सगळी हवा चलता ताजो एक मॅनिफेस्टेशन ताजे पॉलिटिकल स्टँडाचेर दिसता. पूण इतलें आसून पसून तो बीजेपीन जॉईन जावंक सोदता. सो हातूंत दाल में कुछ काला है न्ही, कितें तरी घुसपता न्ही. इतलें जर सरकाराच्या विरोधात तूं आसा जाल्यार त्याच मुखेलमंत्र्याक आनी त्याच पक्षान थंय कित्याक वतना, कित्याक वचूंक सोदता. आनीक कितले आमी भगवान परशुरामाचे हें केलें, कितें आमी बरो पुतळो बांदलो, वो आंबेडकराचे भितर सरतना तांकां दिश्टी पडटा ताजे म्हळ्यार परशुराम आंबेडकर सारको लागीं लागीं सगळें पळयलें जाल्यार सगळें मांद्र्यान सामकें रामराज्य चलपाक जाय. कितें जालें आं, पूण तशें ना, तशें दिसना. तें एक्चुअल हातूंत गोंयकार हो मायनॉरिटी जावन पावला. मांद्र्यांत अशे प्रोजेक्ट येवपाचे आसात तातूंत फुडले इलेक्शनाक जर आमी कितें उल्हास बाबान सांगले भशेन जर केलें ना जाल्यार आमकां तेलुगू भाशेन आंध्रा लोकांक मतां मारा आमकां म्हणून सांगचें पडटलें. वो हरयाणवी उलोवन जाट लोकांक आमकां मतां मारा, ही परिस्थिती जाल्ली आहा. सो मांद्रे हाता भायर गेला हो ताजो आमदारूच म्हणटा. आनी हें चड करून की एटॅक जो जाता हो पयलो म्हणल्यार पयलो जो तालुको आहा ताजेर चड एटॅक एक सरकारान करूंक दिल्लो आहा. कसलेंच प्लॅनिंग ना, कॅरींग कॅपेसिटी ताजेर कांय विचार ना. आमचे स्थानीक जनतेचे कितें फायदो कितें जातलो, सेकंड होम्स म्हणटा ते करून कितें लोकांक फायदो जातलो हाजो कांयच विचार करूंक ना. आनी हें सगळें आसतना पर्याय म्हणून कितें तरी भायर सरूंक जाय. पर्याय इज नॉट बीजेपी. तिकूय जाण जे आज पॉलिटिशियन आयकूंक येतात हे बीजेपीनूच आहा. आनी मुखेलमंत्र्यान काल स्टेटमेंट काडला की आपल्यान 7 वर्सांत खूब कचरो क्लियर केलो. राजकारणानूय कचरो म्हणून आसता, तसो काँग्रेसीचो खूब कचरो मुखेलमंत्र्यान कलेक्ट केलो आनी आपल्या घरांत व्हरून बसयलो. सो आज बीजेपीचें घर जें आहा तें सारकें कचऱ्याचें घर जाल्लें आहा. म्हणून गार्बेजाक कितें आसता की कलेक्शन आनी डिस्पोजल म्हणून. कलेक्शन कोणें तरी करून व्हरून दवरचें पडटा एक कडेन, डिस्पोजल लोकांनी करूंक जाय. सो लोक हुशार जावन जेन्ना हांगा बरे लोक आमकां खुबदां दिसता, पूण हे बरे लोक दिसून ओपिनियन मेकर्स दिसून ते ओपिनियन जावन मतान ट्रान्सलेट जावपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार ही गार्बेज डिस्पोज आमकां करूंक मेळची ना. ही गार्बेज फुडें डिस्पोज करून आमी यशस्वी जावचे हाज्या खातीर जो कितें सपोर्ट दिपकान जाय पडटलो तो आमचे कडच्यान सदांच आसतलो. हें ऑफिस दिपकान म्हणलें की क्रीडा, कला, संस्कृती आनी राजकीय मळाचेर
लोकांक आदार करपाक आसा म्हाका तें तशें दिसना. हे ऑफिसांतल्यान संघर्श जावपाक जाय. दर मांद्रे म्हणटा तें गांव आनी हो मतदारसंघ आनी हो तालुको गोंय व्हरून घाटार विकले म्हणटा तें दिश्टी पडटा हांगा, जाल्यार हांगाच्यान पेटूंक जाय की बाबा हे कोण भायले आयल्या, कितले प्रोजेक्ट घालता, तातूंत फायदो लोकांक कितें जाता. ताजे थंय उदक 65 MLD म्हळ्यार 65 मिलियन लिटर्स पर डे उदक आमकां गोंयांत कमी आहा. सो तें उदक हाडप खंयचें आनी हे लोकांनी उदक पिवप खंयचें. ते जर बोरवेल मारून उदक काडटात जाल्यार आमकां उदकाक पातीशेर जावन आमी मरपाचे गोंयकार काय कितें. सो खूब इश्यूज आहात. हे इश्यूज म्हाका दिसता यू हॅव टू टेक देम हेड ऑन. आनी हेड ऑन घेवपा खातीर एक वास्तू जाय, एक जागो जाय, एक सेंट्रली लोकेटेड अड्डो जाय. सो संघर्शाचो अड्डो हो जावचो आनी हो तसो करपा खातीर दिपकान क्लियर कट पावल मारची. एग्रेसिव्ह जावपाची गरज आहा. जे ताजे आज क्वॉलिटी वयर काडल्या की तो थंडपणान घेता, थंडपणान घेवं नाका. परतें कर थंडपणान गोंयकार चड थंड जाल्ले आहा. थंडपणान घेवन कांय जावचें ना. परतें घेवंक जाय. वन हॅज टू टेक होल्ड द बुल बाय द हॉर्न्स म्हणटे भशेन हो सरकार बरे भशेन कांय समजून घेवचो ना आनी बरे भशेन कोणाचें बरें जावचें ना. हांगा यू वील हॅव टू टेक द पाथ ऑफ फायटींग देम आउट आनी तें केल्यारूच म्हाका दिसता गोंयकारांक न्याय मेळूंक शकतलो आनी हें हांगाच्यान जावचें अशें म्हाका म्हजी इच्छा आसा आनी ताका सपोर्ट करपाक हांव सदां आसतलो. हांव मागता गोंयकारा कडेन की पर्यायाचे विचार करा. पेडण्या जर इतले म्हळ्यार इतले लोकांक बरे लोक पेडणेच्यान आशिल्ले येदे व्हडले फ्रिडम फायटर हांगाच्यान पुर्तुगेजांनी लोकांक मारले फार अशे गांवांत जर आसता आमी म्हणले ते भशेन इतलें सगळें करून हें आमचें नशिबान जर आशिल्लें, हें राज्य आतांचें जर आमचें नशिबान आसा जाल्यार आमचें कितें तरी भरमसाट चुकता आनी तें तशें चुकूंक जायना. तें जाग्यार हाडूंक जाता आनी सगळ्यांनी एकवटान तें आमी जाग्यार हाडपाक फुडें पावल मारचें. आनी हें फुडें पावल मारतना दिपकाक हांव सगळें आय विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट आनी आमी तेजे बरोबर सदांच आसतले इतलें हांव उतर दिता. गोंयांत गोंयकारपण राखपा खातीर तशेंच मांद्रे मतदारसंघान गोंयकारपण राखपा खातीर आमी केन्नाच फाटीं आसचे ना हें हांव लोकांक आश्वस्त करूंक सोदतां आनी दिपका बरोबर सदां आसतलें. प्रदर्शन करपा खातीर आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याक मुद्दम उपस्थित राविल्ले फातर्डेचे आमदार तशेंच गोंयचे माजी उपमुख्यमंत्री श्री विजय सरदेसाय हांचे मुद्दमून आयिल्ल्या बद्दल हांव गोवा फॉरवर्ड मांद्रेच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले उल्हास बाब आनी इतर मान्यवर हे कार्यालय किंवा हे ऑफिस आमचे हे आमच्या निवासस्थानासून चलताले. हे हालींच्या काळान चलताले. पण म्हाका याद जाता आमी 2002 जेन्ना पयलो जिल्हा पंचायत मेंबर जालो ह्या भागात त्या वेळाचेर पयले आमचे हे पब्लीक ऑफिस हे पारशा गांवांत आसलें आनी ते आमी थंयसून कार्यरत करताले. मागीर स्लो 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 आमी अपग्रेड करीत गेले आनी त्याच्या नंतर ते ल्हान असल्या कारणान मागीर मोठी जागा जाय म्हणून आमी ते स्लो स्लो आमी घरा कडेन शिफ्ट केले. पण आयज ज्या प्रकारे मांद्र्यासून वेगवेगळ्या गांवांसून वेगवेगळ्या पंचायतींसून जेन्ना लोक आमकां येवन विचारपूस करपाक लागले की एक मध्यवर्ती ठिकाणी खंय तरी कार्यालय आसपाक जाय जेणे करून लोकांची जी सेवा आसा ती आमचे कडसून जें कितें करणें शक्य आसा लोकांच्या सामाजीक दृश्ट्या आनी राजकीय दृश्ट्या सुद्दां एखादी खंय कामां कोणाची रखडलेली आसत जाल्यार ती हांगासून सुरू करची. आनी खुबश्या जाणांनी सुचयल्लें की ते आगावड्या किंवा चोपड्या ह्या भागाक आसचें म्हणून आनी ते आज आमी पूर्णत्वा कडेन व्हरता. चड उलयना कारण खूब काळ आमी जरी आमी पारशे गांवांसून किंवा तुये गांवांसून जरी कार्यालय चलयलें जाल्यार आज आमचेर मोठो व्याप घेवन घेतला आनी आमी ती आमच्या भुरग्यांच्या हेचेर आमी जबाबदारी घेतल्या. म्हाका खात्री आसा की फुडलें पावल जें आमी मारलां तें आमी यशस्वी रित्या व्हरतले आनी जशें अनेक वर्सां ज्या क्षेत्रांत आमी काम करतात कार्य करतात मागीर सामाजीक आसात, क्रीडा आसात, राजकीय आसात, तो अनुभव घेवन आमचे बरोबर जीच मंडळी आमचे बरोबर जी कनेक्ट आसा ती खूब काळ आमचे बरोबर काम केल्ली आसा. वेगवेगळ्या पंचायतींनी आसात, जिल्हा पंचायतींनी आसात, विधानसभेच्यो आसात, लोकसभेच्यो आसात, सगळ्यो निवडणुकी लढयल्ले किंवा सामाजीक दृश्ट्या काम केले अनुभवातल्या ह्या सगळी मंडळी आसा. आमच्या मदीं संतोष बाब सावंत आसा, हांव मागता तेंचे कडेन हे सायडीन येवपाचें. तर आज आमी ह्या दृश्टीन जेन्ना आमी पावलां उखल्ल्यात तेन्ना म्हाका खात्री आसा की चड उलोवच्या पेक्षा आमी चड कार्यरत आसपाक जाय. आनी आयच्या ह्या बऱ्या दिसा म्हणजे ज्या दिसा आमी खऱ्या अर्थान श्रीफळाची पुजा करता
आणि आज आमचे पक्षाचे चिन्ह सुद्धा आसा हे श्रीफळ आसा. म्हाका खात्री आसा की ह्या वेळार आमी ते योग्यरित्या ह्या मतदारसंघात आमी फुडें व्हरतले. परत एकदा हांव सगळ्यांच्या वतीन आज आमचे पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हांगासर पावले तेंचे स्वागत करता आणि हांव तेंचे आभारूय हांव अगोदर मानता. हांव मागता फुडल्या सुवातेर की आमचे बरोबर आमचे ह्या भागाचे सामाजीक दृश्ट्या वेगवेगळ्या चळवळींनी फुडें असलेले मागीर एनवायरमेंटल असो थंय सादारण गैरसोय जाली म्हणून ते ऑफिस एक सेंट्रलायज लोकेशनाचेर शिफ्ट करप म्हणून आगरवाड्यार शिफ्ट केलें. सो आयज ताचें उद्घाटन आसा आनी त्या निमतान विदीन अ शॉर्ट नोटीस उलो मारून तुमी सगळे हांगा जमले, हांगा आयले आनी दिपकाच्या विनंतीक मान दिलो. ह्या खातीर तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता आनी देव बरें करूं. तर आयच्या ह्या सुवाळ्याचे आयच्या ह्या ऑफिसाच्या उद्घाटनाचे औपचारीकरित्या उद्घाटन दिवली पेटोवन करचे असे आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष श्री विजय सरदेसाय हांचे कडेन मातशें ना जाऊ दे ना. ना